शनिवार डिसेंबराची 20 तारीख 2025. पहिले वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 7 वळ 10 तावन 14 पर्यंत. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दीव नायका. तुमी मनशांक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हणून आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात वे. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 26 1 तावन 2 3 तावन 4 5 तावन 6. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, तस्सू महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रतूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेस. ताणेंच प्रतूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, तस्सू महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना, तसल्याक फावो जाता. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, तस्सू महिमेचो राजा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर, तस्सू महिमेचो राजा. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. दाविदाचे सावये, सासनीक राज्याचे दारवटे तूं उक्तें करताय. काळोखाचे बंदेन जियेतल्यांक सुटका दिवंक तूं तान ये. अलेलुया, अलेलुया. शुभवार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 1 वळ 26 तावन 38 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकवारीसाशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सण तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यस्थान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत, देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय,
तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता मोरये विशीं आनी तिका सडवणेचें येवजन उगडापे केल्ले विशीं उलयता. मोरी एक सामान्य चली, पूण देवान तिका विंचलें सडवणेच्या कामा पासून. देखून ती कथावेण गर्भी संभवली म्हणून आमी पातयेता. अशें आसता, देवाचो पूत मनीस जावच्याक, मनशाकुलाची सडवण जारी करच्याक ऐन वेळ आयिल्ल्या वेळार देव गाब्रिएल भडव्याक ताचे लागीं धाडून ताचें येवजन कळीत करता. ती शर्मेली. अशें कशें जावचें म्हणून तिका समजूंक कश्ट भोगले. तरी देवदूतान सांगलेलें देवाचे मांडावळेक खालती मान घालता. 2000 वर्सां आदीं देवान मोरयेक विंचलें तर आज ह्याच सडवणेचें मिसांव सर्व लोकांक कळीत करच्याक आमकां तो आपयता. जशें मोरयेन देवाच्या उतराक खालती मान घाली, तशें आमी तेच वाटेन समकूंक मुखार सराचे. मोरी माय तिच्या जिविताच्या पयले घडयेतावन मरणा पर्यंत देवाक विधेयी जावन जियेली आनी तशें करूंक हेरांक तिणें शिकयलें. तशेंच आमी आमचे जिणे साली मुखांत देवाच्या उतरांक खाल जावन तें हेरांक शिकोवया.